मॉन्सून केरळात पावत आयला, कांय दिसांनी गोंयांत पावतलो। मार्केटांनी दर्यांतले नुस्तें येवपाचें आयतारासावन बंद जालें। फुडले 4 म्हयने रापणीचे नाजाल्यार खाऱ्याचेर दीस काडपाचे। पुरुमीत करपाक म्हापशेचो बाजार फामाद आनी तातले तातूंत सवाय। मात कड्डण धरून सोलां, खाऱ्या आनी मिरसांगां मेरेन एकूय गजाल म्हारगायेंतल्यान सुटिल्ली ना। पुरुमेताच्या सामानाचो प्रुडंटान नियाळ घेतलो। म्हारगाय सादारण 1.5 पट ते दोबराद वाडल्या। पळयात रिपोर्ट। पावस तेकलो तसो पुरुमेत नेट धरता। कड्डण, कांदो, सोलां, खारें, मिरसांगो धरून सगलें। फुडले 4 म्हयन्याचो पुरुमेत। म्हापशेचो बाजार पुरुमेताक फामाद। थंय कितें ना म्हणून ना। बाकीच्या मार्केटा परस म्हापशां सवाय म्हणून गोंयकार म्हापशां गर्दी करपाक लागले। तरीकूय थंयचें मार्केट म्हारगायेंतल्यान सुटिल्लें ना। पुरुमेताच्या सामनाचो पोरू आनी अंदूचो प्रेस पळयल्यार म्हारगाय 1.5 पट ते दोबराद वाडल्या। म्हणजे 50 ते 100% दरवाड। पळयात पुरुमेत खंय पावला तो। मुर्जी हरमलची गांवठी मिरसांग पोरू 150 ते 200 रुपया किलो, अंदू 250 ते 300। बांदा दोडामार्गची गांवठी मिरसांग पोरू 80 ते 120 रुपया किलो, अंदू 200 ते 250। बारीक घाटी मिरसांग पोरू 150 रुपया किलो, अंदू 180 ते 200। मोठे हळसाणे पोरू 40 रुपया पड, अंदू 70 रुपया। बारीक हळसाणे पोरू 30 रुपया पड, अंदू 50 ते 60 रुपया। कुळीद पोरू 30 रुपया पड, अंदू 50 रुपया। चिचेची आमटान पोरू 100 ते 150 रुपया किलो, अंदू 120 ते 150 रुपया। आम्याची सोलां पोरू 40 रुपया पड, अंदू 60 रुपया पड। भिंडाची सोलां पोरू 40 रुपया पड, अंदू 50 रुपया पड। नाचणे पोरू 25 रुपया पड, अंदू 30 रुपया। चवळी पोरू 40 रुपया पड, अंदू 50 रुपया। मोठे सुके बांगडे पोरू 100 रुपयांक 8, अंदू 100 रुपयांक 5। बारीक सुके बांगडे पोरू 100 रुपयांक 15, अंदू 100 रुपयांक 10। सुकी सुंगटां पोरू 50 ते 70 रुपया पड, अंदू 100 ते 120 रुपया पड। म्हापशेच्या बाजारांतल्या पुरुमेताकूच उजो पेटला। जाल्यार गोंयच्या बाकीच्या बाजारांनी कितें? प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे। बायगिणी कोयऱ्याच्या प्रकल्पा आड थंयचो गांव एकठांय जाला। पणजे महापालिकेच्या ह्या कोयऱ्याच्या प्रकल्पाक खर विरोध करपाचो थाराव आयतारा पोन्न्या गोंयच्या पंचायतीच्या खासा ग्रामसभेन पास केलो। कोयरा प्रकल्पा खातीर ताब्यात घेतिल्ली जमीन उद्देगीक वाठार म्हणून जाहीर करपाकूय ग्रामसभेन हरकत घेतली। विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसतना पणजे एका दिसाचे धरणे धरपाचें ग्रामसभेन थारायलां। ओल्ड गोवा पंचायतीची खासा ग्रामसभा आयतारा जाली। बांयगिणी कोयरा प्रकल्प नाका आनी बांयगिणी ताब्यात घेतिल्ल्या जमनीक उद्देगीक वाठार म्हूण मान्यताय दिवची न्हय अशे थाराव ह्या ग्रामसभेत पास केले। टाउन कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाक घालपाचें आनी सीएमाक घालपाचें इची रेजोल्यूशन घेवन की आमकां हो जोन जो आसा जी जागा एक्वायर केल्ली आसा ती हें आसची आमची एज्युकेशनल जोन आसता ताका बेज आसा कारण इट इज आवर प्रोग्रेटिव्ह। 1 मिटराक सुद्दां वास येना हेवूय तेंच्या बरोबर आसा। जाल्यार इतक्या पयस पणजेसून ओल्ड गोवा हाडी पर्यंत गाडयेचो ट्रान्सपोर्ट कितको सेव जातलो तेंचो पणजेन करीत जाल्यार वाटेचो सगळो लेबर कॉस्ट मागीर डिझल कॉस्ट हो तांकां सगळो सेव जातलो। तेंचे कडेन बरे ऑफिसर आहा कॅल्क्युलेशन करपी। पणजे टू ओल्ड गोवा हाडपाक कितके तांकां त्रास। पणजेन करा तुमचे 1 मिटराक आतां कितके जागा केल्ले आसा कित्याक बंद केले तेंच्यांनी? तुमी मुद्दाम पळय तेंच्यांनी खूब कडेन बारीक बारीक ते प्लांट हें केल्ले तयार ते बंद कित्याक केले? 1 मिटरा फुडें तरी हें जायना जाल्यार आनी हांगा खंयच्यान हें मेळटलें आमकां? पूण आमचे एरियेन आमी हें करपाक दिवचे ना। विधानसभा अधिवेशन चालू असताना जुलै महिन्यात पणजे एक दीस उपासाक बसपाची आमदार पांडुरंग मडकयकाराची सुचोवणी ग्रामसभेन मानून घेतली। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। केंद्रीय येवजण्यां खातीर बाकीच्या राज्यांक लायतात त्यो अटी गोंयाक लावच्यो न्हय म्हणून गोंय केंद्राक सांगपाचें आसा। नगर विकास मंत्री फ्रांसीस प्रुडंटा कडेन उलयतालो। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशनाच्या जाग्यार दुसरी येवजण करपाचें काम चल्लां म्हणून केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू उलयता। फ्रांसीस म्हणटा येवजणेचें नांव बदलून सुदारणा जातली पूण मूळ येवजण रद्द जावची ना। पणजे शारा खातीर महापालिकेन जनरम येवजणे खाला बरेच प्लान केल्ले आसात। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्युअल मिशन योजनेचे जाग्यार नवी येवजण चालीक लावपाचो वावर केंद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडूचे मंत्रालयान सुरू केला। मात तशें जाल्यार पणजेचे प्रकल्पांचे कितें जातलें असो प्रश्न हांगचे कांय जाणांक पडिल्लो। गोंयचो नगर विकास मंत्री फ्रांसीस म्हणटा तशें कांयच ना। सरकार म्हणटा तो कंटिन्युअस आसता, तो पार्टी बदलली म्हणून सरकार बदलना।
स्किमीचे एकडे रूप बदलत पण स्किमी आसतल्यो नगर विकास मंत्र्या खाली स्किमी उरतल्यो नाव घडीक बदलत तेजे नाव बदलत स्कीम सादारणशी थंयच उरता थोडे कितें इम्प्रुवमेंट आसतले जावं दुसरे भाशेन येवजण कितें तरी आसतले तो पयशांचो फ्लो कमी जावचो ना विड्रॉ जावचे ना ते कशी कितें ताका एडजस्टमेंट करचे पडटले अजून कांय डिसिजनां येवंक ना न्हू वाय शूड आय एंटिसिपेट गोटे स्किमी फुडें व्हरत सरकार केंद्र सरकार स्किमी फुडें वचत आनी म्हणून फाटल्यो स्किमी जाल्यार ते आमी फायनान्स करतले फुडें हेजे फुडें आमी बदलतले तशें कितें जावं येता केंद्राचे स्किमीच्यो अटी गोंया सारखेल्या ल्हान राज्याक लागू पडनात केंद्रांतल्यो कितल्योश्योच येवजण्यो गोंयाक मेळनात केंद्र सरकारा कडेन उलोवन गोंयचे बाबतींत अटी बदलपाची वेवस्था सरकार करून घेतलो म्हूण फ्रांसीस सांगता आमची मागणी कितें आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन जे आख्खे हिंदुस्थानाक पॅरामिटर लायतात ते आमकां लायनाका आमची मागणी केंद्र सरकारा कडेन आसतली की आमकां तुमी पयशे दिया आनी ह्या कार्या खातीर वापरा म्हणून पॅरामिटर्स घालून दिनाका आमकां समज तुका सांगलें 5 लाख लोक आसपा जाय शहरान तुज्या जाल्यार तुका ही स्कीम गावतली आमचे कडेन गोंयान एकूय शहर ना पूण ऑल इंडिया पॅरामिटर्स आमकां बिहार युपीचे एमपीचे आमकां पॅरामिटर्स लावंक शकना आमचें मत कितें म्हज्या सरकाराचें म्हणजे सीएमाचें मत आहा की आमकां ऑल इंडिया पॅरामिटरचेर घालूं नाका प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव